मुंबय उच्च न्यायालयान गोयच्या झाडांची राखण करपी अधिकाऱ्यांक झाडांचो सांबाळ करनासतना उदरगतीच्या कामांक परवानगी दिल्या म्हणून बरोच वडीर काढला। लिव्हिंग हेरिटेज फाउंडेशनान ह्या बिगट सरकारी संघटनेन मुंबय उच्च न्यायालयान सुमारा भायर झाडांची कत्तल केल्ल्याचे आरोप करपी याचिका घाल्ली। न्यायालयान अधिकाऱ्यांक कायदो पाळपाचो आदेश दिला। झाडां सांबाळपाचे अधिकार आशिल्ल्या खात्याचे अधिकाऱ्यांनी झाडां सांबाळ कायदो कलम 7 उपकलम 1 भंग केला असो आरोप लिव्हिंग हेरिटेज फाउंडेशनान ह्या बिगर सरकारी संघटनेन मुंबय उच्च न्यायालयात घाल्ले याचिकेत केल्लो। उच्च न्यायालयान अधिकाराचेर बडी मारल्या। सरकारी आणि खासगी कामां खातीर झाडां मारपाची परवानगी दितना अधिकारी कसलोच अभ्यास करनात अशी टिका न्यायालयान केला। गोंया सारकेल्या माणकुल्या राज्यांत झाडां मारप खूप मोठो प्रश्न। ताका लागून झाडां सांबाळ कायदो कलम 7 उपकलम 1 पाळप आणि ताची खरसाण उणी करपाक जायना असो आदेश उच्च न्यायालयान दिला। झाडांची मेजणी करपाचो उच्च न्यायालयाचो आदेश गोंय सरकारान पाळिल्ले ना अशें उच्च न्यायालयान नमूद केला। एप्रिल 25 मेरेन 2 वांगडी सचिवांक न्यायालयाच्या आदेशाक पाळो दिल्ल्याचे अहवाल दिवपाचो आदेश दिला। अहवाल येवंक ना जाल्यार आज्ञाभंगाची सुनावणी सुरवात करतले अशी शिटकावणी उच्च न्यायालयान दिला। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।